फाटले 4 दीस पडपी पावसान शेतकऱ्यांच्या तोंडार आतां हांसो फुलला। पावसाच्या सांगतान दिवचल म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत शेतकामांक बरोच नेट आयला। पिळगांव वाठारांत तर सध्या शेतकऱ्यांनी नांगरपाक लेगीत सुरवात केली। अंदू मिरग सुरू जाल्या उपरांत सुमार 15 दीस शेताची कामां करपाक फावो तितलो पावस पडूंक नाशिल्लो, देखून शेतकारांक हुस्को जाल्लो। मात आतां पावसान नेट धरिल्ल्यान शेतकार उमेदीन शेतान देंवपाक लागल्या। पाऊस बरं हळू अजून 20 तारखेच्यान पाऊस लागलेलो आसा। त्या पयलीं पावसा बसयला तो बरो धरूंक ना। आतां बरें आहा अजून बसून फुडलें हांव तुका सांगूंक शकना कसो आहा तो तुका आतां पोताक पडत ना। आतां सगळे जाणां म्हारगाय वाडल्या आनी काय सगळें वाडलेलें आसा, पोताक येना तें आतां आनी फुडें सांग। आणि आता कित्याक खातीर आसामूळ करपाचें न्हू तें करूंकूच जाय आसामूळ। म्हणजे पण गोश्ट दवरून फादर कितें आला सरकार म्हणटा आपूण जमीन घेता ती तुमी करिनात न्हू आमी घेता जमीन अशें पावस पडलो बरोबर आसा। फाटल्या 4 दिसांक पावस पडलो ते अजून चालू आसा। हां शेताची कामां आतां 4 दीस जाले न्हू पावस पडलो जाल्यार चालू करून दवरली आमी चालू केल्या जाल्यार पावस नासतना आमी करूंक ना।